आम्ही आज काही न्यूज रिपोर्ट्स पळयले, काही मिडिया रिपोर्ट्स पळयले. आम्ही खूप तेंप जालो सांगताले, आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे आम्ही खूप तेंप जालो सांगताले की गोंयान ड्रग्स जो आसा ताचो प्रादुर्भाव खूप जाल्लो आसा, ताचो स्प्रेड खूप जाल्लो आसा आनी कोस्टल बेल्टा पुरते मर्यादीत न उरता ड्रग्साचो जो स्प्रेड आसा तो गांवांनी पावल्लो आसा, शहरान पावल्लो आसा, कॉलेजांनी, शाळांनी आनी ज्या ज्या जाग्याचेर केन्नाच आमी आयकून नाशिल्ले अशा गांवांनी तो पाविल्लो आसा. आमी कांय दिसां पूर्वी आयकले आनी पळयले की बाब मायकल लोबो हाणें सांगलें की गोंयान ड्रग्साचो जो स्प्रेड आसा तो एका डिफरंट लेवलार पावल्लो आसा. पर्टिक्युलरली कोस्टल बेल्ट, कलांगूट, बागा, अंजुना सारक्या वागातोर ह्या सारक्या जाग्यांचेर ड्रग्स हे इजिली अवेलेबल आसा. ड्रग्स ज्या तरेन स्प्रेड जाता ते पळयत जाल्यार सरकाराची खंय तरी कमी पडटा अशें दिसपाक लागिल्लें आसतना अशें आसतनाच आज आमी एक दोगा भारतीय जनता पार्टीच्या लिडरांचे आरोप आनी प्रत्यारोप पळयले. एक आरोप आशिल्लो प्रवीण आर्लेकर हाणें सांगलें की बाबू आसगांवकर हांचो भुरगो क्लबांनी ड्रग्स विकता आनी बाबू आसगांवकरान म्हणलें की प्रवीण आर्लेकर ड्रग्साचो धंदो करून फुडें सरला म्हणून. सो हाजो अर्थ इतलोच जाता की भारतीय जनता पार्टी आसा किंवा भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आसा ते स्वताच ह्या धंद्यान गुंतल्या काय. कारण हे जर आरोप दोन मनशांनी, सामान्य मनशांनी केल्ले की अमको एकटो ड्रग्स विकता आनी ताणें म्हणलें की ना हांव न्ही तो विकता म्हणून, जाल्यार NCB नॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो किंवा ANC गोवा जे आसा, एंटी नार्कोटिक्स सेल गोवा किंवा CBI हे एक्टिवेट जातले आशिल्ले आनी इमिजिएटली तांचेर एक्शन घेवन तांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतले आशिल्ले. हांगा दोन भारतीय जनता पार्टीच्या लिडर्सांनी आर्लेकर आनी बाबू आसगांवकर आनी स्वताहून सांगला की दोगूय जाण धंदे करता हाजे म्हणून ड्रग्सांचे. तेन्ना आमी मागणी करता भारतीय जनता पार्टी कडेन आनी डॉक्टर प्रवण सावंताच्या जे सावंताचो जो सरकार आसा तांचे कडेन की हाजे इमिजिएट इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. कळना जाल्यार आमी शिकयता. म्हाका दिसता पंजाबान आमची आम आदमी पार्टीचें सरकार आसा तांणी पंजाबान जे ड्रग्साची जी मॅनेज आसा ती पूर्णपणे ताका सोंपोवपाक, ताका डिस्ट्रॉय करपाक हाऊस कमिटी सुद्दां नेमिल्ली आसा. डिपार्टमेंट पर्टिक्युलरली एक्टीव जाल्ले आसा आनी फाटल्या 3-4 म्हयन्यान ते 6 म्हयन्यान तुमी पळयलां आसतलें कशे तरेन ड्रग्साचेर जो घालो घाला तो आमी त्या प्रमाणे लोकांक जे जितले जे ड्रग्सान इनवॉल्व आसा तांकां अरेस्ट केल्ले आसा, ड्रग्स सीज केल्ले आसा, पयशे सीज केल्ले आसा. तांकां जर ते हांगा करपाक कळना जाल्यार आमी शिकयता आनी आमी सक्षम आसात आनी म्हाका दिसता आमचे डिपार्टमेंट जे आसा तांकां धाडचे. पूण हें करता आसतना पयलीं म्हणजे बाबू आसगांवकर आनी प्रवीण आर्लेकर हांकां दोगांयकूय ANC आनी NCBन आपोवन हाडपाक जाय आनी तांचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय की दोगांयनी एकामेकांचेर आरोप केला की ड्रग्स विकता म्हणून. सो कोण खंय ड्रग्स विकता, एरिया बी वांटून घेतल्या काय की मोरजे आशा मांद्रे आपूण विकतलो, तिराकोल आपूण विकतलो, पेडणे अमक्या जाग्यांचेर आपूण विकतलो अशें बी तांचो धंद्या भितर काय कितें इशू जाल्या अशें दिसूंक लागला. कारण अचानकशे ते दोगूय जाण येता आनी म्हणटा दोगूय जाण ड्रग्स विकता म्हणून. तातूंत मायकल म्हणटा की ड्रग्साचो स्प्रेड इतलो जाला की सरकार ताचे नामुष्की येवपाक जाय. अमित शाक तुमी मेळपाक गेले तांकां सांगूंक जाय आशिल्लें की गोंयची परिस्थिती जी होम मिनिस्टरा अंडर आसा ती कशे तरेची जाल्या आनी ड्रग्साचो प्रादुर्भाव कशे तरेन गोंयांत जाला ते तांणी म्हाका दिसता सांगूंक जाय आशिल्लें. सांगलां काय ना खबर ना. पूण एक गोश्ट दिसून येता की ज्या तरेन गुजराताकूय ड्रग्स मेळटा, ज्या तरेन गोंयानूय ड्रग्साचो स्प्रेड जाता, भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्सूच ह्या ड्रग्साच्या धंद्यान गुंतल्यात काय हाचे बद्दल दुबाव आमकां मारूंक लागला. आनी ताजेर शिक्कामोर्तब जे केला, ताजेर जो एक शिक्को मारलो, जो कंक्लुजीव शिक्को आशिल्लो तो प्रवीण आर्लेकरान मारलो आनी बाबू आसगांवकरान मारलो हें सांगून की दोगूय जाण ड्रग्स विकता म्हणून. तो म्हणटा एकट्याचो पूत ड्रग्स विकता आनी एकटो म्हणटा की तूं ड्रग्स विकता म्हणून. सो हाजेर म्हाका दिसता कितें जे भारतीय जनता पार्टीक सांगपाचें आसा तें सांगूनी, पूण तांकां पयलीं इमिजिएटली आपोवंक जाय. तांकां इमिजिएटली आपोवन तांची जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें जावपाक जाय. जशें ओपोजिशनाचेर तुमी करता कांय आरोप जाल्ले जाल्यार हांगा तांणीच एकामेकांचेर आरोप केले तेन्ना तांकां आपोवचे. आनी ते जर तांकां आपयना जाल्यार आमी फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करतले ANC कडेन, NCB कडेन की ह्या दोगांयनी सांगलां आनी मान्य केलां की हे दोगूय जाण ड्रग्स विकतात म्हणून. तेन्ना आनी इट इज इन द पब्लीक डोमेन, वॉट एवर देअर स्टेटमेंट्स आर इन पब्लीक डोमेन. न्यूजपेपरांचेर आमी पळयलां आयला ते. आणि so there should not be any additional evidence required to register a cognizable complaint which is disclosed under the BNS. So ते जर ते करना जाल्यार we will also file formal complaint
asking for investigation in Parveen Arlekar's statement, in this investigation in the statement of Babu Asgaonkar and in the statement of Bob Michael Lobo. आणि बाकीचे जे बार्देस कोस्टल जे एरिया आसा त्या एरियेन ज्या तरेन ड्रग्साचो तो म्हणटा प्रादुर्भाव जाला ताचेरूय जे फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय ते सरकारान करचें पडटलें. पर्टिक्युलरली आज परिस्थिती आमी पळयल्या की पणजेनूय गांजा जावपाक लागला. म्हणजे पणजेन जर अशी परिस्थिती जाली की शेतां सरकार म्हणटा एग्रीकल्चरल बरे भशेन करचे वाडोवचे आनी वाडलाय म्हणटा, पूण तातूंत जर आमकां अशें दिसूंक लागलें की सरकार इज प्रॉबेबली प्रोपोगेटिंग टुडे गांजा कल्टिवेशन. कारण पणजे स्मार्ट सिटी हेज बिकम सो स्मार्ट की आज गांजा परत परत उगवता. हाजो अर्थ गांजाचे बी पडल्या शिवाय काय ते जावपाक शकना. दॅट मिन्स इन सिटी लायक पेंजीम गांजा हॅज रीच टू अ लेवल वेर इट इज गोइंग टू बी ग्रोईंग इन प्लेंटीफूल. आणि प्रॉबेबली सरकार एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकना म्हणून काय लोकांक हाजे तर्फे लायता हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाला. बट जोक्स अपार्ट, सार्कॅझम अपार्ट, सरकाराचो फेलियर दिसून येता तांच्याच आमदारांच्या स्टेटमेंटांतल्यान. तांचेच आमदार खंय तरी ह्या ट्रेडान गुंतले अशें आमकां दिसूंक लागता. गोंयांत सरकार आसा आनी जे सदांच म्हणटा की आमी संस्कृती वाटोवपा खातीर, देव धर्मा खातीर काम करतात, तांच्या ह्या सरकारान आज ज्यो गोश्टी चल्ला आनी ड्रग्सा सारक्यो गोश्टी, वेश्यावृत्ती सारक्यो गोश्टी, खून, मारामाऱ्यो, लूट ह्यो गोश्टी ज्यो चल्ला त्यो पळयले जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आमचे गोंयचें जें कल्चर आसा, आमचो गोंयचो जो भुरगो आसा हांची वाट लावपाक फुडें चल्ला हें म्हणपाक म्हाका दिसता खंयच दुबाव उरपाक जायना. दुसऱ्या गोश्टीन आमकां लक्षांत येतलें की कांय तेंपा पयलीं ड्रग्साचो एक व्हडलो सांठो गोंयांत धरिल्लो. म्हाका सरकाराक आनी ANC जेन्ना आमची सुनीता सावंत हाणें हातीन घेतला, SP सुनीता सावंत, तेन्नाच्यान कांय केसीस जाल्यो, खुबसो ड्रग्साचो सांठो धरलो. हांव हे सरकाराक विचारपाक पळयता हो सांठो जावं जे ड्रग्स केसीस करतात ताजें कितें जाता मुखार. कदाचित हे जे ड्रग्स पुलीस डिपार्टमेंट धरतात तेच फुडें सर्क्युलेशनाक वता काय कितें, होय दुबाव आज पडपाक लागला. कित्याक ड्रग्स हे कमी जायत ना गोंयांत. ड्रग्स हे दिसान दीस वाडत आसा. एडिशनल जो ड्रग्स येता ताजे बरोबर होय जो गव्हर्मेंटाच्या ताब्यान आशिल्लो ड्रग्स सरकार जावं सरकाराचे मनीस जे आसात, जावं पुलीस डिपार्टमेंटांतले मनीस हे ड्रग्स सर्क्युलेट करता काय कितें हो दुबाव आज मारपाक लागला. आमकां एक इनफेमस ड्रग लॉर्ड आसा गोंयांत, अटाला म्हणून. ताजी जर आमी रिसेंट पळयलें जाल्यार आमकां लक्षांत येता ताका जेन्ना अरेस्ट केलें ताज्या कडेन ताजें गोंयचें आधार कार्ड सांपडलें. हाज्या खातीर जेन्ना कोर्टान ताका सांगलें, कोर्टान गव्हर्मेंटाक सांगलें की ताजें ड्रग्सा खातीर कितें डॉक्युमेंटेशन दिलां तें आमी सगळें इन्व्हेस्टिगेट करून आनी तुमी कोर्टाक सांगचें, तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक एक्चुली खरें तरी सरकाराक लज दिसपाक जाय. एक सील्ड एनवॉलपान तांच्यांनी तें रिपोर्ट जो आसा तो कोर्टाक दिल्लो. सील्ड एनवॉलपान कित्याक दिवचो पडलो? जो जे अधिकारी ह्या सगळ्या गोश्टीक जबाबदार आशिल्ले अशा एका इनफेमस कुविख्यात मनशाक आधार कार्ड दिवपा खातीर तांच्या बद्दल हे पब्लीक कित्याक करूना, तांचें इन्फॉर्मेशन कित्याक पब्लीक करूना, म्हाका जाणून घेवपाक जाय सरकारा कडेन की तुमी त्या ऑफिसरांचें नांव, जे लोक ह्या अटालाक, ह्या ड्रग डिलराक आधार कार्ड दिवपाक जे रिस्पॉन्सिबल आशिल्ले तांची नांवां तुवें कित्याक पब्लीक करूना. आज आमी जर आमच्या भारत देशांत पळयलें जाल्यार एक स्टेट अशी आसा ज्या जाग्यार जाका पयलीं उठता पंजाब असो नांव दिताले आनी भाजपाचे खुबशे लोक दिताले. गेले 1 वर्स जालें थंय आम आदमी पार्टीचें सरकार आसा. आम आदमी पार्टीचो श्री भगवंत मान हांच्या मुख्यमंत्री खाला तें सरकार चलता. आनी आमी रिसेंटली दाखोवन दिला की ड्रग्साचेर खंयच्या प्रमाणान आमी कंट्रोल करपाक शकता. हांव तुमकां एक सादी गजाल गोंयची याद करून दिता. काणकोणा कांय वर्सां आदीं माननीय जे तेन्नाचे आमचे CM आशिल्ले पर्रीकरजी हे कसल्या तरी कार्यक्रमा खातीर आयिल्ले, जावं एक खून जालो म्हणून तरी आयिल्ले. आनी ताजे नंतर पर्रीकर हांकां अक्षरशः ज्या पद्दतीन ते वागले त्या पद्दती खातीर काणकोणकारांनी उश्यो घाल्यो. आनी त्यो उश्यो घालपा खातीर एक मनीस
सामको मुखार आशिल्लो आनी ही वॉज अ मटका बुकी. ताच्या नंतर 1 म्हयनो ते मडको काणकोणान बंद आशिल्लो. पुलिसेन जावं खंयच्याच ऑथॉरिटीन हो मडको 1 म्हयनो कसोच चलपाक दिवना. 1 म्हयन्या नंतर कितें जालें आनी तो चालू जालो तें म्हाका तातूंत वचपाचें ना. इतलेंच म्हणपाक सोदता की एडमिनिस्ट्रेशन पुलीस डिपार्टमेंटाक जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता मडक्याचें जावं खंयच्याच इलिगल गोश्टीच्यान तशेंच ड्रग्साचें एक पानय हांगा हालपाक शकना. पूण आज ते हालता. आज ते खूब प्रमाणान ताजो प्रादुर्भाव संपूर्ण गोंयान गोंयच्या गांवांनी जंय आमचे तरणाटे निश्पाप तरणाटे जे आसा जे यूथ आसा जे आतांच आपल्या युथान येवपाक लागला अशे सगळे यूथ ह्या ड्रग्साच्या मिनेसान सांपडपाक लागला. आनी ताजें कारण म्हणजे आमचें सरकार जें आसा आमचो जो गव्हर्मेंट आसा आमचो जो CM आसा ताच्या हाताकला हे होम मिनिस्ट्री आसा ताजो इन्वॉल्वमेंट ह्या सगळ्या हातून आसल्या शिवाय म्हाका दिसता हो ड्रग मिनेस इतल्या प्रमाणान गोंयान केन्नाच वाडपाक शकनाशिल्लो. हांव मागता आमच्या CMा कडेन जशें आमच्या प्रेजिडेंटान मागला की जो स्टेटमेंट ह्या 2 लिडरांनी केल्लो आसा ते दोगांयचें इन्व्हेस्टिगेशन तशेंच मायकल लोबो हांणी जो स्टेटमेंट केला की गोंयान ड्रग्साचो प्रादुर्भाव वाडला हाजो जो स्टेटमेंट आसा तो जो स्टेटमेंट आसा म्हाका दिसता तो इट इज स्ट्रेट अगेन्स्ट द CMाक जर ती गोश्ट कळटा समजता जाल्यार ताणें म्हाका दिसता हाजेर वावरपाक जाय. ह्या तिगांचें इन्व्हेस्टिगेशन आनी तुज्या स्वताच्या डिपार्टमेंटाचो तुजो कंट्रोल जो हाल्लेलो आसा तुज्या प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो तुजो कंट्रोल हाल्ला. पण कमीच कमी म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट हें डिपार्टमेंट तुवें सांबाळपाक जाय. कित्याक पुलीस डिपार्टमेंट जर सांबाळ्ळें ना जाल्यार गोंयची हालत बिहार आनी बाकीच्या स्टेटींग भशेन जावपाक टायम लागचो ना. म्हणून मागता की तुवें बेगिना बेगीन हातून इन्व्हेस्टिगेशन करचें ह्या तिगांचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी जो ड्रग्स गोंयान वाडपाक लागला ताजेर कंट्रोल हाडपा खातीर जे उपाय येवजूपाक जाय ते तुवें येवजूचे. धन्यवाद. म्हाका दिसता आनी एकूच एड करपाक सोदता. कॅटोमायन सापडिल्ले भारतीय जनता पार्टीच्या एका लिडराच्या प्लॉटा भितर IDCन ताजें कितें जालें तें खबर ना आमकां. पूण खंय ना खंय तरी दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचेच लिडर ह्या ड्रग्स ट्रेडान आसा इनवॉल्व काय हाचे बद्दल जो डावट क्रिएट जाता तो जर डावट क्लियर करपाक जाय जाल्यार सरकारान दाखोवचें पडटलें की दे आर ऑनेस्ट वेन डिलिंग वीथ when it comes to dealing with drugs menace in Goa. It is going to the youth of Goa. पयलीं ती लिमिटेड आशिल्ली ट्युरिस्ट आनी तांच्या पुरती हाजे पुरती. पण आज ती खंय ना खंय तरी शहरान पावल्ल्याचें 100% दिसूंक लागला. पर्टिक्युलरली गांजा आनी हॅश हे आज स्मोक करता आसतना तुमकां यंग भुरगे दिसपाक लागले. आनी हे कित्याक लागून हे गांवांत पावता हे कित्याक लागून हे स्कुलांनी कॉलेजांनी पावला हाचें उत्तर म्हाका दिसता सरकारा कडेन आसा काय ना खबर ना. पूण एक गोश्ट आमकां 100% दिसता की जो पर्यंत पुलीस जर आपलें काम करता आसत ANC जर आपलें खरेखोरपणे काम करता आसत जाल्यार तांकां इट इज व्हेरी इजी टू रीच आउट टू दीज ड्रग लॉर्ड्स. पॅडलर्स न्ही. पॅडलर्स आर जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. दे आर ड्रग लॉर्ड्स. आंध्र प्रदेश तेलंगणा थंयच्यान पुलीस जर येवन हांगा इन्व्हेस्टिगेशन करून धरून व्हरूंक शकता जाल्यार गोवा पुलिसांक येल्ल्याशा गोंयान हे कित्याक दिसना हो मोठो प्रश्न आसा. आनी हाज्या प्रश्नाचें उत्तर म्हाका दिसता ANC सिन्सियरली काम करीत जाल्यार तांकां सांपडटलें. आज तांचेच मंत्री सांगता तांचेच आमदार म्हणटा आनी तांचेच आमदार एकामेकांचेर आरोप करता की दोगूय जाण ड्रग्सान डील करता म्हणून. वाय इज भारतीय जनता पार्टी टॉलरेटिंग समथींग लायक दीस वेन इट कम्स टू ethos of Goa, when it comes to youth of Goa, when it is going to affect youth of Goa? नाही म्हाका दिसता कॉग्निजेबल ऑफेन्स ते. पुलिसांक कायदो खबर आसा. ANCक कायदो खबर आसा. ANCची जी हेड आसा SP सुनीता सावंत शी इज अ व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड पुलीस ऑफिसर. तांणी कायदो वाचला आसतलो. तांणी NDPS एक्टूय वाचला आसतलो आनी तांकां खबर आसा की दीस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेन्स. 2 मनीस एकमेकांचेर आरोप करता की तूं ड्रग्स विकता तो म्हणटा तूं ड्रग्स विकता किंवा तुजो पूत ड्रग्स विकता म्हणून. आतां दोगांयनी केल्लो आरोपान तथ्य आसा काय ना हें पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. कारण दोगूय एका पार्टीचे मनीस, दोगूय जाण एक सुशिक्षीत मनीस, दोगूय जाण एक रिस्पॉन्सिबल लिडरशिपाचे अंडर काम करता आनी दोगूय जाण रिस्पॉन्सिबल लिडर. जेन्ना दोगूय जाण सांगता की हो ड्रग्स विकता तो ड्रग्स विकता जाल्यार सामान्य मनशान जर म्हणिल्लें जाल्यार तांकां आपूण इन्व्हेस्टिगेशन करचें नाशिल्लें. तांकां कायदो वेगळो काय भारतीय जनता पार्टीक कायदो वेगळो की भारतीय जनता पार्टी न्याय संहिता न्ही ती भारतीय दंड न्याय संहिता आनी भारतीय न्याय संहिता. सो म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. दोगांयकूय आरोपी म्हणून पयलीं एक्चुअली आपोवंक जाय आशिल्लें.
ते आज भारतीय जनता पार्टी करना जाल्यार विदीन 48 hours इफ दॅट डज नॉट हॅपन वी विल आवर सेल्फ फायल अ कंप्लेन लेट देम डिसायड वॉट इज टू बी डन. कारण आज कोर्टाचे इंटरफियरन्स जो पर्यंत जायना तोपर्यंत कांयच जायना आमी पळयला. जो पर्यंत FIR रजिस्टर कर म्हणून कोर्ट सांगना वीच ऑल्सो दे चॅलेंज बिफोर दी हाय कोर्ट. दॅट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्व्हेस्टिगेशन. So police department has become a stooge of Bharatiya Janata Party government. They are intelligent, they are honest, they are smart enough to investigate. They can do whatever they have to do if they are acting independently. Political interference नासतना. पण जेन्ना political interference येता तेन्ना खंय ना खंय तरी ते कमी पडटा अशें दिसूंक लागला. आनी ती परिस्थिती आमी पणजे आनी क्रायम ब्रांचा भितरूय पळयल्या. कारण आज पणजेन नियरली 20 काय 25 नवे स्पा जाल्या. 20 ते 25 स्पा जाल्या दिसना. खंय वस्तू स्पा हे स्पा हेल्थाची परमिशन आसा. जे क्रायम ब्रांचाचे पुलीस आसा तांकां हे दिसता काय ना काय तांचे अंडर जाता. इट इज सरप्रायझिंग दॅट द ओल्डेस्ट स्पा हॅव क्लोज डावन बट सम VIPs हॅव ओपन स्पाज. सो वाय दीस इज हॅपनिंग? वाय दीस इज ओनली प्रोमोटींग कल्चर वेर जे आमकां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे प्रॉस्टिट्यूशन खुलेआम चल्लां आनी जे हप्ते वचपाचे जे डिपार्टमेंटाक आसा ते वता म्हणून हांचेर कारवाय जायना. अदरवायज पुलीस कुड्डे आनी बेड्डे न्ही सगळें दिसता न्ही समोर आमकां दिसता जाल्यार नंबर ऑफ स्पास is directly proportionate to the amount of bribe that is going to the departments. I am making this clear cut statement. नाल्यार तांणी सांगचे की इतल्या स्पांचे परमिशन आमी दिला आनी हे इतले स्पा पणजेन आसा म्हणून फाल्यां मेजून दाखयता. तुम्ही म्हटलं जर खोट्या आसा भितर एनसी जर रजिस्टर करिना जाल्यार तुमी करतले. पूण आमी पळयला की एक तरी ते रजिस्टर करून वचना. रजिस्टर केली जाल्यार मागीर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा स्लीप ऑफ टंग हे कॉमन जाल्लें आसा. सो तुमकां दिसता एनसी जे सारके करतले पळय आमी आमचे नागरीक म्हणून जबाबदारी करची पडटली. एक राजकारणी आमी जे राजकारण करपाक गोंयांत आयला गोंयांत जे बदलाचें राजकारण आम आदमी पार्टी करपाक सोदता घडोवंक सोदता. गोंयांत जे राजकारणां भितर लोकां भितर एक वी वॉन्ट टू सेन्सिटायज पीपल वॉट इज गूड फॉर देम वॉट इज बॅड फॉर देम. गोंयची जनता जी आज आसा ती ऑब्लिवियस जाल्या. ती खंय तरी सुन्न जाल्या अशें दिसता. आनी ह्या गोश्टीचें वायट दिसता की केन्ना दिसता की गोंयकारांक आपलेच पडून वचूं नाका म्हणून. पूण ड्रग्स हो असो एक विशय आसा जाचो एक इफेक्ट जो आसा तो परमनंटली तुमच्या भुरग्यांचेर पडूंक शकता. ह्या गोश्टीन तरी म्हाका दिसता आमी जेन्ना हे विशय फुडें घेतले तेन्ना पार्टी आपली म्हणून भारतीय जनता पार्टी आपली न म्हणटा आपले भुरगे आपली फॅमिली आपली म्हणून जर सपोर्ट आमकां जाय पडटलो तो आमी एक्सपेक्ट करता की लोकांनी आमकां तो करचो म्हणून. कारण खंय ना खंय तरी परत म्हणटा हांव रिपीट करता गोंयचे लोक कित्याक सुन्न जाल्या तेच कळना. म्हणजे इतलें चल्लां ह्या सरकाराच्या दलदलीन इतलें चल्लां म्हणजे इतल्यो घाणेरड्यो गोश्टी ह्या सरकारा अंडर चल्ल्या पूण खंय तरी गोंयकार पेटून उठटा कसो दिसना. ह्या गोश्टीन तरी ज्या गोंयकाराचो भुरगो जाका हो इफेक्ट जातलो जाचो भुरगो फाल्यां ड्रग्साचो बळी पडूंक शकता आनी आमी तें पळयलां गांवांनी. आज गांवांनी अशी परिस्थिती आसा की वी नो लॉट ऑफ फॅमिलीज वीच आर फायटींग द मॅनेज. मेरशे सारख्या गांवांत आज खंय अशा तरेन गांजा पावला की 10 year old 12 years आर फॉलिंग प्रे टू दीस. मेळटा कसो तो आनी पुलिसांक हें खबर ना. सो कित्याक हें चल्लां? दीस इज अ मॅनेज. वी नीड टू वर्क विथ द गव्हर्मेंट अँड वी वील डू वॉट एवर पॉसिबल. आय एम बाय मेकिंग एन ओपन इन्विटेशन टू भारतीय जनता पार्टीचे सरकार की तुमी आमकां सांगा म्हणून कशें करपाचें तें धरपाचें काय ना तें. वी वील गेट यू टू द पीपल अँड सोर्सीस. तुमी कॅपेबल ना न्ही. Your police are not capable, so we will do whatever that is needed. But he जे menace asa, we have to fight for it together. Thank you. पळय कशें भारतीय जनता पार्टीचो करंट सरकार आसा आनी पुलीस आसा. हे जे पुलीस आसा डिपार्टमेंट पुलीस आर बिकम स्टूज ऑफ द गव्हर्मेंट. आज ते इन्व्हेस्टिगेशन करून कोर्टान सांगला आसतना हायकोर्टान वता आनी ते म्हणटा की त्या कोर्टाक ज्युरिस्डिक्शन ना म्हणून. सो म्हणजे सी द एरोगन्स ऑफ डिपार्टमेंट इन्स्टीड ऑफ द फॉलोईंग द लॉ ACB बंद करपाची. कारण ACBचे जे आज जो कंप्लेंट वता त्यो सगळ्यो सरकाराच्या विरोधान सरकाराच्या पुलिसां मदल्यान सरकाराच्या ऑथॉरिटीजां कडल्यान वता. कितल्यो ACBन इन्व्हेस्टिगेट केल्या आनी कितल्या जाणांक अरेस्ट केल्या हो मोठो प्रश्न आसा. सो ACB आनी जाय कित्याक एक डिपार्टमेंट वेस्ट करच्या पेक्षा तांकां खंय पाळपय बिपय बसून दवरपाचें. कारण देअर ओनली जॉब इज नॉट टू इन्व्हेस्टिगेट बट टू गो टू कोर्ट खेळटा ते. वेन पीपल आर ओनली सेईंग दॅट इन्व्हेस्टिगेट तरी कर. ताणें 20 लाख दिले म्हणटा जाल्यार ते चलान खंय. तुमी म्हणलें ते चलान म्हणून. चलान खंय ते चलान पळयलें कोणी अजून पर्यंत? ACB कडल्यान चलान कोणी पळोवना. सिमिलर इज द केस वीथ ड्रग मॅनेज. अँड आय थिंक ANC जर आपले जॉब सारके करपाक शकना
जाल्यार आतां आमी तांकां दाखयतले कोर्टांतल्यान इफ इट नॉट पॉसिबल दे आर नॉट इन्वेस्टिगेटींग वी वील शो देम थ्रू दी कोर्ट ऑर्डर्स एज टू हाव दे शूड बी फंक्शनिंग आय थिंक इट्स टायम की गव्हर्मेंट कांय करना पुलीस कांय करना म्हणून घरा बसतले आमी आनी कांय जावचें ना अशें जावचें ना लोक पेटून उठल्या ते लोक ते जे काशिनाथ शेट्ये किंवा आनीक 10 लोक जे निर्माण जाल्या जाणी आज सरकाराक जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न केला अशें म्हाका दिसता आनीक 100, 200, 400 काशिनाथ शेट्टी आमी निर्माण करतले कारण ऑनेस्टींतल्यानूच त्या सरकाराचेर झगडी करपाक शकता फायट करूं शकता नाजाल्यार सरकारची कातडी इतली 10-15 इंच तरी दाट जाल्या ती कांय जावपाचें ना पळय म्हाका दिसता हो विशय आमी सेपरेटली घेतले जो एक्सायजाचो इशू आसा तो व्हडलो कोर्टींचो इशू आसा सगळ्यांक पयलीं हांवें सांगिल्लें की गोंयान एक्सायज स्कॅम चल्ला सगळ्यांक पयलीं आम आदमी पार्टीन एक्सपोज केल्लें की गोंयांतल्यान सोरो भायर वता आनी गोंयान येता ह्या सगळ्या भितरच स्कॅम आसा आतां तर स्कॅम एअरपोर्टांचेर पावला म्हणजे गोंयच्या ऑफिशियली गोंयच्या भायर सोरो वता दुसऱ्या स्टेटांनी इन्क्लुडींग स्टेट ऑफ गुजरातान बॅन आसा पूण जो सोरो एअरपोर्टाचेर आफ्टर चेक इन आफ्टर सेक्युरिटी क्लियरन्स तो विचारिना तुका कितले बाटले घेता काय म्हणून तूं 10 बाटल्यो घे तूं 4 बाटल्यो घे नाल्यार 15 बाटल्यो घे ताका आपल्या धंद्याशी मतलब आसा जी फ्लायट सुरत वता जी फ्लायट अहमदाबाद वता ताजेरूय तो सोरो वता सो भारतीय जनता पार्टी आपल्या सोरो आपल्या सरकारी सोरो आपल्या अशा स्टेटान धाडटा ज्या जाग्यार सोऱ्याचेर बॅन आसा थंय चेकिंग कांय जायना सो दीस इज ऑफिशियल way of legalizing something which is illegal. So excise scam जो गोंयान आसा is one of the largest scam and it is running in thousands and thousands of crores. I don't want to dilute today's drug issue. It is the main issue. We will deal with excise very soon. सगळे डेटा हाडटा तुमचे कडेन बसता आमी परत एकदा लोकांक दाखोवन दिवया पण आयज लेट अस स्टिक टू दिस ड्रग मॅनेज